मॉर्निंग आज दिवो लायता सो तेजे खातीर फुलां काडपाक येयलां बट पावसा दिसांनी फुलां मेळनाका फुलांच नाशी एक कणेर मेळ्ळें तें काडटा आतां आनी फुलां पळय कायल भरल्या आनी उदकान सगळीं हें जालें चेंज करपा जाय तेंकां आतां दसणा हरशीं फुलता ही पूण हे बारीक आहा फुलोच ना सारकें आनी खंय आसा आयज फुलोना अंदा सोडटा आतां मॉर्निंग बरें दिसता न्हू आनी ते येयल्या बिरमुट्यो पावसाच्यो पळय कॅप्चर जायना त्यो म्हाजे कडेन उडटा पळय हे येयल्यो म्हणल्यार पावस पडटात म्हूण समजपाचो पावसाच्या खातीर येता न्हू त्यो पळयता आनी अंदा फुलां म्हाका मेळटा ते हांगा कांयच फुल्लेले ना हे काडटा हांव आतां आपटे फ्रेश फुल्ल्या वयर आसा म्हाजो हात पावना वयर आनी ही आसा ती हें जाल्या कालची दिसता पुरो सद्या मागीर मम्मी घालतली आतां इतलीच काडटा गुड मॉर्निंग पिता पळयता कसो बाबू तो आमचा हे पळय हे पिकल जे मम्मीन केलां तें आतां कंप्लीट रेडी जालां सो आयज आमी करता ब्लॅक चणा मसाला टायप मीन्स नॉर्मल करतली सो ताच्या खातीर फर्स्ट तेल आनी मम्मीन लसूण घातल्या सो ते मातशे 2 मिनटां जाले उपरांत तातूंत कांदो आनी टमाट घालपाचे कांदो घालता काय टमाट घालता कांदो घाल सो कांदो घाल तर सो तातूंत कांदो घालता कांदो बरो तळसून येतकीर मागीर तितून टमाट घालपाचें हे पळय जालें आतां तितून चणे ऍड करतले मागीर शिजपा दिवपाची इल्लो मिरची पावडर मसाला बी घालतकीर मागीर जालें तें चड पडलें दिसता हॅलो गायज गुड मॉर्निंग हय तर आमी मॉर्निंग व्लॉग स्टार्ट केलो आनी तुमी पळोवंक शकता वेदर मस्त थंड पावसाचे थंड पावस लागत म्हणून पळय सो आतां आमकां बेगीन वचपाक जाय आमी टिफीन पॅक केला रे मागीर नुस्तें बंद आसतलें दिसता न्हू 3 दिसांनी अशें म्हणटा पळोवया तें कितें जाता तें सर चला आतां आमी वयता मागीर पावस बी येयल्यार बेश्टी उरतली हय बाय चल आतां पावस पळया कितको आसा सामको कितको पावस पडटा आनी सामको बेजार येता पावसान आतांच जर मे म्हयन्याकूच पावस पडटा जाल्यार कितें फायदो आनी मुद्दम शूट केल्लो पावस ही आमच्या घरा कडेन न्हू पूण पावस जे कडेन आमी आशिल्ले थंयच्यान शूट केलो
कितको पावस सामको आनी झाडां बी कितली हालता बेजार येता पावसा म्हणल्यार आतां आमी रेडीच जावना न्हू पावसाचें कितें इतलें हें न्हू पूण कितें मे मंथूच आहा आतां आनी जुनान पावस पडपाचो तो आतां पडटा आमचें मन रेडी जावं न्हू तेज्या खातीर चड बेजार येता. सो आमी आतां इतली स्टेशनरी कामाचेर सुटोन डायरेक्ट आमकां फोटोज काडपाक जाय आसले आनी चॉईस बी घेवपाक जाय आसली. सो आमी पळय शॉर्मा खावपाक गेलो. तर न्ही आमी आतां शॉर्मा घेवपा खातीर रावली. आमकां मदीं शॉर्मा खावपाची रूच येयली सो आमी शॉर्मा पावा वांगडा खाता. शॉर्मा पाव खाता आमी आतां घरा व्हरून खातली मोस्टली बिकॉज पावस येयलो जाल्यार मागीर आमी हांगाच उरतली ते खातीर. शॉर्मा तसो न्ही व्हडलो आमकां तितको आवडना स्टील आमी खावपा येना तशी उमेद आसा. मुद्दम आमी पावा वांगडा घेतला बिकॉज आमी पावा वांगडा केन्ना खावना म्हणून. पावस ना म्हणून बरो. आयज तो पावस आयज म्हळ्यार सांजचो आतां उडयलो पावस आमकां मेळना. आतां बरो पावस येयलो जाल्यार बेश्टी भिजची पडटली. पयलू थंडी जावपा थोडी आनी थंडी खाता न्हू उज्या कडेन रावले आनी मातशें बरी गरम गरम अशें दिसता. ते म्हणटा आमी इतके मुखार कित्याक येवन रावले. सो आतां आमी घरा येयली आनी एबोय तो शोरमा जो आमी हाडला तो आतां आमी एन्जॉय करता. याम या मस्त लागता टेस्टी. तुमी बी एक दीस ट्राय करा थंय वचून. आतां हे फेवरेट म्हणपा पडलें हांगसरलें. बरो लागता टेस्टी टेस्टी. सो आतां ह्यो आमी खाता आनी मागीर तुमकां मेळटा. मम्मी बी धुवून घालता. तर आमी न्ही मातशे टायम टी व्ही पळोवपाक बसलेली आनी मातशें काम बी केलें बारीक बारीक कितें आसलेलें तें. हय पावसा दिसांनी म्हणटकीर मातशें बारीक बारीक कामां आसता न्हू. सो ती आमी केली. आतां पळयता जेवपाक कितें मम्मी करतली ती बिकॉज आमकां दिसता की जेवपाक कालोवपाक शिता वांगडा ना दिसता. पळोवया कितें करता बी जाल्यार मम्मी जाल्यार आमी तें मागीर शूट करपाक जाय. आतां मातसो न्ही पावस मातसो स्टॉप जालो बट परत स्टार्ट जालो पळय. हय तुमकां आवडटा आमकां जाल्यार पावसाचो बेजार येता. आमकां चडूच बेजार येता म्हणल्यार रेनकोट सत्री भिजता न्ही सगळीं मागीर थंडी जाता. आतां तें पळयता तकली बी दुखपा अशी लागल्या म्हणून बेजार येता सामको पावसा दिसांनी. हरशीं कांय ना घरात कडेन पयलीं बरें आसतालें न्ही कॉलेजीन वयतालीं स्कुलान कॉलेजीन वयतालीं दनपार म्हणल्यार घरा मागीर बुकां घेवन बसपाचें. आतां कामां म्हणटकीर सांजची येता मागीर तितून भिजता. थंडी सुद्दां जाल्यार कितें कामाचें सदां रावप जायना न्हू रावत ना सदां खंय. सो म्हणून आमकां पावसाचो खूब बेजार येता. आतां पळयता मम्मी बी कितें करता जाल्यार आतां सद्दां मम्मी दिवो लायताली. आतां आमी पळयता कितें बी करतली जाल्यार. हय कितें फाटल्यान टी व्ही चलता. हय सो मम्मी वा हांगासर च्या करता खंय आनी आमी ती भायर बसतली आनी तेजे नंतर मागीर जेवण करतली. अजून टायम जावना न्हू सो मम्मी खातीर मिल्क टी. आमी दोगांय मिल्क टी पिना. फुटी पिता आमी पण जाय तशी ना आमकां च्या फक्त मातशी एक जाय पडली जाल्यार. सो मम्मी करता हांगासर च्या आनी
इग्नोर करा पसार तो आसता जायना ते आनी मम्मी काल फोणे गेली न्ही थंडी खातीर च्यवनप्राश हाडल्या मम्मीन काल बारीक डबो तुमकां आवडटा च्यवनप्राश आमकां जाल्यार मात आवडना आमकां दोगांयकूय पयलीं खातालीं आमी आतां आमकां केवूं हें जाता वॉमिटींग येयल्या भशेन जाता वासान कोणाक रावपया इल्लो खावन पळोवया टेस्टींग असो आसता कोणाक खबर ना एक दोन हय कोणीच्या कोरोना टायमार च्यवनप्राश खूब जाणांनी खालात आसतलो आमी दोगांनी सोडून आमगे हाडलेलो व्हडलो डबो तरी कांयच न्ही पूण पळयात दिसपाकूच कितको वियर्ड दिसता पळयात तुमी सुद्दां हें करतली शेण म्हणपाक शकता हेका आमी च्यवनप्राशाक घेवच पळया इल्लो खावन पळोवया च्यवनप्राश घेतला हांवें इल्लो सान तेणी घेतला जाल्यार खावन पळया फूल तोंडाक घालतात कितें जाता म्हणल्यार ते सगळें हें बीन पानां बी आसतली ती कितें तुळशीची बीन आमच्या मात नजो उलटी जाता उलटी मम्मी एकली खाता तेका तें थंडी जाल्या म्हणटकीर आमकां थंडी जावन जाल्यार कितें च्यवनप्राश खालो म्हणून कितें थंडी वयतली वखदां बी घेवप न्ही थंडी वचपा जाल्यार सो आतां सद्या भायर वयता सो मम्मी न्ही हें करता खंय वांयग्याचे भरलेले म्हळ्यार मातशें वांयग्याचे कालोवपाक कितें तरी करपा जाय न्हू सो तें करता तेजे खातीर येदें कितें तरी हाड गो कुकराचें आयदन घेतलें सो तेजे खातीर घेतलां एकूच वांयगें तर एकूच वांयगें पुरो हय हय इल्लें करता रातचें आनी ती नाका न्ही चड सो रातचें चड खावपा न्हू सो तेजे खातीर एकूच वांयगें टमाट इतकेंच बियो आनी सोय सो बियो उडयता कितें भाजप तर तें टमाट आनी कांदो आनी टमाट सो कांदो आनी टमाट खंय भाजतली मिरसांग तें भरलेलें कितें वांयगें करपा खातीर मम्मीन सुक्यो मिरसांगो घेतले 4 आनी कोथमीर अशें सगळो मसालो काडून करता दिसता तेल घालून तितून सो तेल घालुया इतकें पुरो न्ही पावसाचे दीस म्हणटकीर सामकी थंडी खाता न्हू सो अशें मसाल्याचे बी खावपा मजा येता आज आनी हांव चिकन म्हणटा म्हणल्यार अशें मसाल्याचे बी खावपा मजा येता बरें न्हू मसाल्याचे पण थंडेक कितें तरी गरमी जाय न्हू सो भरलेले वांयगें मातशें बरें लागतलें दिसता पळोवया कशें लागता तें तीख बरें न्हू पूण तीख करपाक जाय कांदो घालता तर हांव न्हू कांदो टमाट वांगडा घालूं टमाट थंय मागीर घालपाचें फर्स्ट हें दोनी करुया गॅस मातसो चड मोठो आसा यो आतां कांदो बरो तळशिले उपरांत मागीर तितून टमाट घालपाचें सायडी करपाचें तो म्हणल्यार मम्मी सोय कापता खंय सोय सुद्दां हाडून डायरेक्ट घातली मम्मीन कापली आनी गरम मसालो घालता कसलो तो गरम मसालो मातसो घाल बरोचसो आनी ग्रीन मिरची नाका तर नाका ग्रीन मिरची घाल नाका सो गरम मसालो आनी हें मातशें सोय भाजून घेवपाची आनी ही मागीर कांदो सोय हें जातकीर निवतकीर वांटपाचें टमाट मागीर टमाट वांटपाक घालप ना दिसता टमाट वांटपाक घालप खंय सो ही सोय आतां काडून घेतली 8 टमाट मागीर टमाट कित्याक मिक्स करिना डायरेक्ट भाजना न्ही ती बरी सो आतां हितून टमाटो घालपाचे टमाटो सो टमाट जाले की मागीर सोय आनी टमाट दोनी न्हिवपाचे आनी वांटपाचे आनी इल्लें तेल घालून सो आतां हें मातशें बरें शिजलें की न्हिवपाचें भाजपाचें मागीर सो मम्मीन एबय 4 म्हणल्यार एकूच वांयगी आनी ताका अशी कट घालूं एक्चुली कितें न्हू भरलेली वांगी बारकेली आनी अशी मदीं कट घालून करता पळय आतां आमी हें बेश्टें कालोवपाकूच करता न्हू सो डायरेक्ट अशें केलां सो मम्मीन ताका मदीं असो कट घातला
मीठ लाग चळमध्ये चाळ चाळ मीठ आणि काय करत ना मिरची हळदी ना सो हांगा मागीर प्लेन तेतून रसान ती शिजोवपाची झालं हांगासर पळय टमाटो अजून जावना जाले उपरांत ते मागीर निवोवपाचे सगळे काडून मस्त जाता टेस्टी जाता गोवन रेसिपी ती वांयग्यांचे भरलेले वांयग्यांचे म्हणपाक शकता पूण ते तशी बारीक वांगी घेवन आमी ते वाटून जाले. आतां हितून स्टीलचे तोप घेतला. एक्चुली स्टीलच्या तोपान घालना आनी वांगी घालया तासो 2 मिनटां मातशी सो हांवें म्हणलें मातशी तेलान हें केली सो स्टीलच्या तोपान तशें हें करना न्हू स्टीलान केलें. आतां तितून ते मिरसांग म्हणल्यार टमाट कांदो सगळें वाटलें आमची आमची लायटूच गेली. आमकां आतां दिसलें की उजळ गेल्ली ती आनी कालून उरलें म्हणून तशेंच फस्ट डिसायड केलें की ब्रिंजल फक्त भाजूया भाजलेली म्हण बरें लागता न्हू. मागीर मम्मी म्हणटाली आसूं हें करूया सो आतां आतां सिजरसर खूब टायम आसा. वांयगी बी सगळें वांगडा शिजपा जाय सो फास्ट व्हडली रेसिपी प्रॉपर रेसिपी न्हू बट तें आमी कालोवपाक केलो सो तें दाखयता. ह्यो एक पेटो रट्टा बारकेलो 10-15 मिनटां तरी वयतली सगळें सो आमगेर आसा पळय 3 बिलो ह्यो धाकटो ह्यो म्हाजो बेबी ही आमची बेबी गुमशम तांकां नुस्तें ना आनी तेंचो बोवाळ चल्ला आनी ताका पळय आतां खावपा सांडून तो खेळ करता. दोगो सेम सेम मिनी आनी मिनी ताका मारलो सायड बाय सायड हें आतां शिजोनी अर्दवर तरी जाय खंय वांयगी बी शिजपाक हें जाले उपरांत मागीर आमी जेवतलीं. सो आतां आमी जेवपाक काडटा. जालें तें गरम गरम आसा सो गरम गरम मातशें पोटान वयतलें शीत अदरवायज नाका एकूच वांयगें पुरो आमकां सो पुरो पापड बी भाजलो श्रावणाची तयारी कशी दिसता वेज जेवणां पळोवनूच सो आतां आमी हें जेवतलीं मागीर न्हिदतलीं सो मातशें गरम गरम बी वेज कोता येता नाल्यार ना. सो आतां आमी जेवतलीं आनी मागीर न्हिदता. आतां जालो टायम जावपा आयलो तसो न्हिदपाचो टायम जावना आमी जेवपाचो टायम जालो. हय तुमी पयली आसतली ब्रिंजल रेसिपी आमगेली मिन्स थोडक्यात अशी डिटेल अशी एक्सप्लेन करूना बट आमी जशें केलां तशें आमी दाखयलें. सो वांयग्यांचे पापड भाजी आनी शीत सो आतां आमी हें जेवता आनी हो व्लॉग बी आमी हांगासर एंड करता. हय आनी तुमकां नॅक्स्ट व्लॉगान मेळटा आतां. हय इफ आमचे व्लॉग्स तुमकां आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. टील देन टेक केअर बाय बाय.